ज्येष्ठ नागरिकां खातीर वाळपय सभाघर दिवचो म्हण वाळपयच्या जाणट्यांनी पालिकेंत मागणी केल्या। भलायकी मंत्र्या कडेन ह्या संदर्भात उलोवन रोखडेच काम सुरू करतले म्हण वाळपयची नगराध्यक्षा परवीन शेख उलयल्या। आरडेक्स खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। टाइमिंग फिक्स करती हूँ, उसके बाद में यहाँ एक एप्लीकेशन दो नहीं वो तो अकॉर्डिंग कौन सी डेट को होना हाँ अपॉइंटमेंट पहले कंफर्म करो। कौन शराफत मामला मुझे आइडिया मैं आपका अपॉइंटमेंट को बोलता हूँ। ठीक है मैं बात करती हूँ इसके शराफत हमारे माफी से हाँ मैं बोलती हूँ मैं हमारे अपॉइंटमेंट फिक्स कर the senior citizen main issue is the hall thank office na for other if they are going to conduct any meetings and all, so they have come here to ask for the hall, so we are going to issue them the hall as per when the according to the health minister date when he is giving for the meeting and all, so as per the applications come we can issue them the hall, that's all. आमकां हांगा ऑफिस ना, आमकां हांगा गांवांत खुबशे लोकांक फायदो पावूंक जाय आमचो आनी आमकां फायदो करून दिवंक जाय। ज्या सिनियर सिटीजनाक ही खुबशी असली कामां आमकां बी गव्हर्मेंटान सिनियर सिटीजन खुबशे आमकां दिला, पूण आमकां हांगा ऑफिसूच ना म्हणल्यार आमी कांयच करूंक शकना। मिटींग घेता आतां सद्या म्हाज्या घरांत पूण ताचो अर्थ कांय जायना, कितें जी आमकां ऑफिस ना ते प्रमाणे आमकां ताचो घरांत करून मिटींगाचो कांय फायदो जायना। आमकां एक ऑफिस जाय आसली कितें तरी करपाक आमकां हें कितें उलयता आमी रावला बाबाक आमी ताचो अपॉइंटमेंट घेता आनी एक आमी सगळे रिक्वेस्ट करता आमकां रूम दी म्हणून आनी एक म्युनिसिपाल्टीन आमी मिटींग करता की घेता सपोज सगळी तालुकाची कितें कितें आहा प्रॉब्लेम तो सगळो आमकां सॉल्व करपाचो, कित्याक गव्हर्मेंटान सिनियर सिटीजनाक फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंटान सगळें आमकां दिलां सिनियर सिटीजनाक।